भयणीनो, या वर्साच्या इराद्यांक आमी मागून सांगात आमी गावया जेजू थंय आमी भाव आमकां आसा एकलोच बाप ताच्या मोगाचो आत्मो ताणें आमकां दिवन ताणें आमकां ताची भुरगीं केल्यांत कितलें बरें आमी भाऊ भयणी भाशेन एकवटान जियोवचें तवळ आमी बापाक दिता महिमा मेळटा आमकां बेसांव ताचें हें गीत आमी गावया आनी हें गीत आमी हर एका दिसा ह्या नोवेनाच्या दिसांनी गायतले चड चड ह्या गिताच्या उतरान सोनियाळ करून भाऊ भयणी भाशेन सदांच शांतेन समाधानेन जियोवन सोम्याक महिमा दिवंक आमी प्रयत्न करया. जेजू थंय आमी भावानी भयणी आमकां आसा एकलोच बाप ताच्या मोगाचो आत्मो दिवन केल्यान ताणें आमकां ताची भुरगीं सांगात म्हणया जेजू थंय आमी भावानी भयणी आमकां आसा एकलोच बाप ताच्या मोगाचो आत्मो दिवन केल्यान ताणें आमकां ताची भुरगीं कितलें बरें भाव भयणी भाशेन एकवटान आमी जियोवचें तवळ बापाक दिता मेळटा आमकां बेसांव ताचें सांगात म्हणया कितलें बरें भाव भयणी भाशेन एकवटान आमी जियोवचें तवळ बापाक दिता महिमा मेळटा आमकां बेसांव ताचें. दुसरें चरण सोडलें सगळें घेतलें आमी दिल्ल्या काटा पासून बसून जियेता सांतून करता बाबाचें काळीज दारोस कितलें बरें भाव भयणी भाशेन आमी जियोवचें तवळ बापाक दिता महिमा मेळटा आमकां बेसांव ताचें. मोगाच्या भावा भयणीनो बरो दीस तुमकां मागता आनी बाळक जेजूच्या वार्षिक फेस्ता तयाराय जावन आज दुसऱ्या दिसाच्या नोवेनाक येवकार मागता. आज आमी पवित्र आत्म्याचें आनी एक फळ शांती हे विशीं नियाळ करतले. हांव शांती आशेवचो मनीस देवाच्या स्पिरिताच्या उल्याक कान दिवचो मनीस तो सलीसायन सैरान सुकाना आपल्या सांकारी जिनपान तो मुखार वचना कसल्याय संदर्भांनी शांती करूंक संदन करूंक पयले मेळ तो काडटा हें ताका नालिसाय हाडिना वा लजेक घालिना. भगत पवित्र आत्म्याच्या बळान भरलेलो तो आपणाक ल्हान करूंकी तयार जाता. आमकां क्रिस्तातय एकवटांचो आत्मो दिला आसता शांती संदनाक आयती आसचे तसली जावंक
आयची लितुर्जी आमकां आपयता. आयच्या नोवेना वेळी आमचे थंय आनी अक्रिस्तांव भोंवडां मदें शांती समाधान रुता जावचे खातीर मागया. ह्या मिसाची तेसावा हे परी आसात. अर्घ मिसा दितात दिव्या पिंटो, फ्रांसीस डिसोजा आनी कुटुंब, शर्ली आनी सुजीत नेट्टो. भुरग्यांच्या प्रत्येक तेसावा खातीर मीस दिता शारोन प्रमिता वास. संपत फर्नांडीसाच्या आत्म्या खातीर मीस दिता शरद फर्नांडीस आनी कुटुंब. एंटनी डेवीड हाच्या आत्म्या खातीर मीस दितात अमल राणी आनी सुनील रोजारियो. दुल्सीन डिसोजा हिच्या आत्म्या खातीर मीस दितात फ्रँक डिसोजा. ह्या तेसावां सगळीं आमची वैयक्तीक तेसावां त्या बाळका जेजूच्या पांयां थळा आमी समर्पण दिवया आनी प्रवेश गीत गावन ह्या मिसाची सुरवात आमी करुया. सर्व आमी उबी रावया. Asiliano, dia nishi wasanwa mojano, moche sunke shika mojeta, kitya goria kaltya kalza soha, ekamona eka kalza, tujhe nami somya ami haya. Mukameli Jisu tusu matu sangat bukan Ika mona ika kalsam Tuji nabi sumya ami haya Bau bernice mukameli Jisu tusu matu sangat bukan बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या देवा बापाची आणि आमच्या सुम्य जेजू ख्रिस्ताची कृपा आणि शांती तुमचे सोबे आसो. तुझे सोबे आसो. बाळोक जेजू ते म्हज्या मोगाच्या भावानो, भयणीनो, भुरग्यानो आणि पुणशताच्या भक्तिकानो, आज नोवेनसो दुसरो दीस. आज आमी नियाळचो विशय जावन आसा पवित्र आत्म्याचे दुसरे फळ शांती समाधान. मोगोचनो ह्या संवसारांत हर एक वस्तू मोलाक मेळटात पूण शांती समाधान आमकां मोलाक मेळना. तें आमी आमच्या जिवितांत रुता करूंक जाय. जेजू सांगता संवसार तुमकां शांत समाधान दिना, खरें समाधान मेळचें जेजू मुखांतर मात्र. देखून मोगोचनो ह्या मिसाचें बलिदान आमी भेटयता आसतना आमच्या जिवितांत आसले कश्ट, पिडा, समस्ये, टेन्शन हें सकड व्हडा बाबार्थान आनी कालतेपणान बाळोक जेजूक आमी भेटोवया आनी जेजूचें शांती समाधान आमकां हर एकल्याक लाभोवं दी आनी आमकां मेळिल्लें तें शांती समाधान आमी पेल्याक वांटून आमच्या कुटुंबान, आमच्या वाड्यान, आमच्या फिरगजेन आनी आमच्या समाजेन शांती समाधानाचे हातेरां आमी जावंक बाळोक जेजूची कृपा ह्या बलिदाना वेळार मागया. मुखाशनो आमच्या चलत्या जिवितांत जायते फावटी ल्हान कारणाक झगडें करून, ल्हान कारणाक तर्क करून पेल्याचें शांती समाधान आमी वगडयलां तर आज आमी पश्चाताप पावया आनी देवा लागचें आनी एकामेका लागचें बोगसाणें आमी मागुया. आमच्या पातकाची दूख धर सांगता आमी म्हणया. हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विसारून सांगता. मनाचें दोन दोनां विसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून
हांवें जायतीं पातकां केल्या हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोड अपराध ह्या बसत बागेवन सदांच संकवाद मरयेक सगळ्या देवयुकांक आनी भक्तांक तुमकां भाव भयणीनो तुज्या खातीर आमच्या शास्त्र देवा लागीं विनंती करातून प्रार्थून मागता हांव सर्व पदवेदार देव आमची ताकूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो आमेन. प्रार्थुया. सर्गीच्या बापा जेजूच्या भोव पवित्र नावाक आमी मान दिता आनी त्या नांवान तुवें आमची सडवण केल्या देखून आमी तुका दिनवासता. ह्या जिवितांत ताची गोडसाण साकून दोशी जावंक आनी सर्गार तुज्या आमच्या बापाच्या घरा ताणें बसयलेले ह्या संतोशाचे संपूर्ण भरती जोडूंक आमकां पावय म्हूण मागता. आमच्या सोमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना. आमेन. सांत पावलान फिलिपिगरांक बरयल्ल्या पत्रांतले वाचप. कसलोच कंतुस्को धरी नाकात. हर एक तुमची गज मागण्यान आनी उपकारी मनान देवाक कळीत करा. तवळ आमचे जाणवायेन आटापूंक नुजो जाल्लें तें देणें देवाचें समाधान तुमचीं काळजां आनी तुमचीं मनां क्रिस्ता जेजूच्या एकवटान शाबीत राखतलो. शेकी भावा भयणीनो, जें कितें सत आनी जें कितें मर्यादेचें निर्मळ नितीचें मोगापात्र आनी बरें मानापात्र तशेंच उत्तम म्हूण लेखचें आनी होगलीक फावो जाल्ले तसल्यांचेर तुमचें गमन वरा. देवाचें उतर हें विश्वास तुझो दवर तो ते सोलोन मोरीत नीती
पुत्रा जिबे सरसताची काळजांताच्या शांती नीतिवंताच्या तोंडात घोळता उतरा सणवायेची नीतिवंताच्या तोंडात घोळता उतरा सणवायेची सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता ये या म्हजे सरशी सुमेस्त तुमी कश्टांतल्यानो आनी वजन वोबयतल्यानो आनी हांव तुमकां विशेव दितलो मुझे जू तुमच्या खांद्यार घेया आनी मुझे लागचे शिका आनी कालत्या काळजाचो आनी तुमकां समाधान मेळटलें कित्याक मुझे जू वोवंक सुलाब मुझे वजें हाळू देवाचे उतर ये बाळका जेजू ते म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो भुरग्यानो आनी पूर्णशताच्या भक्तिकानो आनी विविध माध्यमां मुखांत्र हे भक्तीपण पळोवच्या वीक्षकानो एक पावटी एक सायकॉलॉजिस्ट कोंकणींत आमी मानसशास्त्रज्ञ म्हणटा ताका आमी कावन्सिलर म्हण आपयता एका ग्लासांत अर्धे उदक भरून तो स्ट्रेस मॅनेजमेंट म्हणली क्लास काण घेतालो सगळ्यांनी चिंतलें हातूंत कितलें उदक आसा विचारता कोण ना 2 जापी मेळटात अर्धे उदक भरलां अर्दो ग्लास खाली आसा हो मनोशास्त्रज्ञ सायकॉलॉजिस्ट विचारता ह्या ग्लासांत आसच्या उदकाचें वजन कितलें थोडे म्हणटात 100 ग्रॅम्स आनी थोडे म्हणटात 300 ग्रॅम्स आनी थोडे म्हणटात 500 ग्रॅम्स म्हणून उपरांत तो मनोशास्त्रज्ञ म्हणटा उदक कितलें आसूं दी 100 ग्रॅम्स 300 ग्रॅम्स 500 ग्रॅम्स तो उदकाचो ग्लास 1 मिनट हातांत धरल्यार आमकां कांय कश्ट भोगना तोच उदकाचो ग्लास 1 घंटो भर हातांत धरल्यार आमचो हात इल्लो वळटा बावलो इल्लो दुखता आनी तोच उदकाचो ग्लास सगळो दीस तूं हातांत घेवन रावशी जाल्यार तुजो हात कान जाता घट जाता नम्बनेस म्हणटा आमी पॅरलायज जावचे चान्स आसा सगळो दीस हात
ज्या उदाक तुमी हातान काडून रावले जाल्यार आनी तो सायकोलॉजिस्ट म्हणटा आमची खंत बेजाराय ग्लास ताल्ल्या उदका बरी खंय 1 मिनट आमी त्या विशयान चिंतल्यार आमकां चड बेजाराय भोगना 1 घंटो आमी त्याच खंती दुखी विशयान तितून आसोंक जाल्यार आमकां इल्ले बेजाराय जाता इल्ली दूख आमकां सोसूंक मेळटा मानसीक दूख आनी सगळो दीस त्यात खंती दुखा विशयान तूं चिंतून बसशी जाल्यार तुका मानसीक पिडा येता आनी तूं पिडेस्त जाताय आनी तुजें समाधान सगळें वगडोवन घेताय कशें न्हू आमच्या हर एकल्याच्या जिवितांत कश्ट समस्ये पिडा आसात आमी ते कशे घेता ताचेर हुंदोन आमकां जिवितांत समाधान मेळटा त्या सायकोलॉजिस्टान सांगल्या प्रमाणे आमी थोडो वेळ मात्र चिंतले जाल्यार आमकां कांयच कश्ट पडना पूण सगळो दीस त्याच विशयान चिंतून तूं खंतीत बेजाराय आसा जाल्यार तुका पिडा येता तुका मानसीक वत्ताड येता आनी तुजें समाधान तूं वगडोवन घेताय अशें न्हू आयच्या शुभ वार्तेंत आमी आयकलें मातेव वाचोवंजेल अध्याय 11 वाक्य 20 आनी 8 जेजू म्हणटा येया म्हजे सरशी सोमेस्त तुमी कश्टांत येयल्या न्हू आनी वजान ववयतेलो न्हू आनी हांव तुमकां विशेव दितां केदाळा आमी आमचे समस्ये आमी जेजूक समर्पितावंगी केदाळा आमचे कश्ट आमी जेजूक समर्पितावंगी जेजू आमकां समाधान दिता देखून आयचो संदेश आमकां स्पश्ट जावन आसा आमच्या जिवितांत शांती समाधान मेळ्ळा जाय तर आमचे कश्ट आमचे समस्ये आमी जेजूक भेटोवंक जाय आयच्या पयल्या वाचपान सांत पावलान फिलिप्पीकारांक बरयल्ल्या पत्रांत आमकां ह्या विशयांत आयकूंक मेळ्ळें अध्याय 4 वाक्य 6 आनी 7 आमकां 2 संगती वाचूंक मेळटात पयलें कसलोच खंत हुस्को धरी नाकात खंयचीय पिडा जावं दी खंयचीय समस्या जावं दी खंत हुस्को तुमी धरचे न्हय दुसरें हर एक तुमची गरज मागण्यान आनी उपकारी मनान देवाक कळीत करा आमी थोडे फावटी कितें करता मागण्यान देवाक कळीत करता पूण उपकारी मनान करिना दुरसोन बेजारान म्हाका मात कित्याक कश्ट दिलाय म्हणून दुरसोण्या मुखांत आमचे कश्ट देवाक भेटयता देखून आमी काले गरजे आमची गरज मागण्यान आनी उपकारी मनान देवाक कळीत करी जाय आनी केदाळा आमी खंत हुस्को धरिना आनी आमचे कश्ट मागण्या मुखांत देवाक भेटयतावंगी थोबळ आमच्या जाणवायेक आटापूंक नजो जाल्लें तें देणें देवाचें समाधान तुमच्या कुटुंबांत रास करतलें मुखार आमकां एकल्याक शांती समाधान जाय आनी हेचे पयले वचो स्पश्ट रितीन आमकां सांगता देवाचें वर्तें देणें जावन आसा समाधान तें आमकां मेळ्ळा जाय तर आमी खंत हुस्को करूं नजो आनी आमचे सर्व कश्ट मागण्यान आनी उपकारी मनान देवाक भेटयचय पवित्र पुस्तकाचेर नदर घाली जाल्यार जेजूच्या जल्मा वेळार जेजूच्या परगटजिणे वेळार जेजूच्या मरणा आनी जिवंतपणा उपरांत शांती समाधानाचो संदेश देव मनशा कुळाक दिता म्हणजे जेजूचें सगळें जिवीतच शांती समाधानान भरलें म्हणयेत 3 दाखले हांव दितां पयलें जेजूच्या जल्मा वेळार लुकास वंजेल अध्याय 2 वाक्य 14 देवदूत गवळ्यांक दिश्टीक पडून अशें सांगतात महिमा देवाक अति उन्नती आनी शांती देवाक मानवल्यात त्या मनशाक संवसारी म्हणजे जेजू ह्या संवसारांत जल्म येतानाच शांती समाधानाचो संदेश घेवन संवसारी आयलो उपरांत दुसरें घडीत जुआंव वंजेल अध्याय 14 वाक्य 20 आनी 7 जेजू आपल्या शिसांक म्हणटा समाधान तुमचे थंय दवरून वेता म्हजें समाधान तुमकां दिता संवसार असलें समाधान दिवंक शकना तुमी खंत काडची सडा तुमी भियेवची नाका भोव अपुरबायाची उतरां जेजून आपल्या परगट जिणे वेळार
शिसांक सांगिल्लें म्हजें समाधान तुमकां दिता. संवसार बिलकुल तुमकां शांती समाधान दिना, पूण तुमी कंत बेजाराय करची न्हय, देखून आमी भियेवची न्हय. पवित्र पुस्तकांत 365 फावटी भिये नाकात म्हणलो शब्द आसा. म्हणजे हर एक दीस जेजू आमकां भिये नाकात म्हणलो संदेश दिता. आनी तिसरें जुवांचो एवांजेल अध्याय 20 वाक्य 19. जुदेवांच्या बियान शीस दारां दांपोवन भितर एकठांय जावन आशिल्ल्या तो वळो जेजू तांचे मदें येवन रावलो, शांती तुमकां म्हणालो. म्हणजे जेजू जिवन जाल्ल्या उपरांत शिसांक दिश्टीक पडून शांती दिता. तशें म्हळ्यार जेजूच्या सगळ्या जिवितांत ताणें शांती परगट केली. पोरणे आसल्ल्यांत समाधान म्हणलो शब्द 237 237 फावटी वापरला. एक दाखलो दिवचे जाल्यार जाकारीच्या प्रवादीच्या पुस्तकांत अध्याय 8 वाक्य 16. एकामेका कडेन सत उलया, तुमच्या दरवाटे कडेन सता प्रमाणे न्याय निर्णय करून शांती स्थापन करा. जाकारी आमकां सांगता आमी आमचे सर्व समस्या परिहार करून मनस्ताप बगलेन दवरून शेजाऱ्या सांगता, अक्रिस्तांव भाव भयणी सांगता, सकट सांगता शांती समाधानान जिवंक उलो मेळटा. सगळ्या पवित्र पुस्तकांत आमी नदर घाली जाल्यार सुमार 349 फावटी शांती समाधान म्हणलो शब्द वापरला. मुगोचनो एक राय ताच्या आस्थानांत आसल्या सकड कलाकारांक आपयता, आर्टिस्टांक आपयता आनी एक स्पर्धो तो आयोजन करता आनी विजय जाल्ल्याक एक बरें भोवमान तो घोशण करता. आनी स्पर्ध्याक दिल्लो विशय शांती समाधानाचे आटापचे एक पिंतूर सोडोवचें. आस्थानांत आसले सक्कर कलाकार आर्टिस्ट आयले आनी एकल्यानी एक रितीचे पिंतुरां सडयलीं आनी आपणाक प्रायज मेळ्ळे जे म्हणून हार्ड वर्क करून बऱ्यांतलें बरें पिंतूर तांणी सोडयलें. रायान ती सर्व पिंतुरां पळयलीं. सक्कड पिंतुरां पैकी फकत 2 पिंतुरां मात्र रायाक पासंद जालीं. आनी त्या 2 पिंतुरां मदें एक पिंतूर ताणें विंसून काडून ताका इनाम दिवंक तो निर्धार करता. तर तुमकां एक आतुराय आसूंक पुरो. साबार पिंतुरां पैकी 2 पिंतुरां विंसून काडलीं जाल्यार त्या दोनूय पिंतुरांत कांय म्हणे विशेशता आसा जाय न्ही. आनी तो राय म्हणटा, पयले पिंतुरांत नितळ उदक आशिल्लो सरोवर, बोवारी, गुडे आनी दोंगर, मळबार दोबी मोडां आसलीं आनी हे पिंतूर पळयता आसतना मतीक समाधान भोगता. शांत वातावरण तातूंत पिंत आयिल्लें. आनी दुसऱ्या पिंतुरांत कितें आसलें गे म्हळ्यार गुडे दोंगर आनी त्या गुडे आनी दोंगरा मदें वॉटरफॉल आमी म्हणटा जलपात आसा. मळबार काळी मोडां, गडगडो जगलांनी ते पिंतुरांत पिंत रायिल्लें. पयले फावटी पळयता आसतना रायाक ना समाधान भोगलें. पूण ते जजींक ताका एक सिलेक्ट करूंक आशिल्ल्या वरवीं तो गमन दिवन ते पिंतूर पळयता आसतना थंयसर आसल्या जलपाताच्या वॉटरफॉल्साच्या बगलेन एका पात्राच्या इड्यांत एक बोलें आशिल्लें, एक जड आशिल्लें आनी त्या बोल्या भितर एका सुकण्यान गोंट्येर बांदून ते सुकणें ताच्या पिलाक खाण दितलें. आनी राय हें पिंतूर विंसून काडटा आनी ताका इनाम दिता. तितले मात न्ही, राय तो सांगता ताणें त्या पिंतुराक इनाम दिवंक कारण कितें. तो म्हणटा, शांती वा समाधान म्हळ्यार आवाज नातिल्लें मौन वातावरण न्ही, बगार त्या जलपाताच्या वॉटरफॉल्साच्या गडगड्याच्या जगलण्याच्या आवाजा मदें सुकण्यान गूड बांदून पिलां सांगता समाधानान जियोवचें पिंतूरच नीज समाधान. आमी चिंता मस्त पोवटी पीस
does not mean to be in a place where there is no noise, trouble, hard work. आमी चिंताव आवाज ना ते शांती समाधान म्हणून. Peace means to be in the midst of all those things and still be calm in your heart. That is the real meaning of peace. समाधानाचो नीज अर्थ जावन आसा आवाजामध्ये, झगड्यामध्ये, गालाट्यामध्ये, समस्यामध्ये जर तू शांती समाधान सोदताय तें जावन आसा नीज समाधान. जुआंव सवांजेल अध्याय 16 वाक्य 30 आनी 3. जेजू आपल्या शिष्यांक सांगता, म्हजे थंय तुमकां समाधान मेळचे खातीर ह्यो संगती हांवें तुमकां सांगल्यात. संवसारांत तुमकां कंत बेजाराय आसतलीच, पूण धैर्य घेया, हांवें संवसाराचेर जैत व्हेलां. मोकळ भाव भयणीनो, कोविड-19 कोरोना पिडा ह्या संवसारांत आयिल्ल्या उपरांत आमचे समस्या सडल्यात, आमचे कश्ट सडल्यात. जायते जाणांक युवा जाणांक काम ना, भुरग्यांक फावो ते शिकोवप ना आनी एका रितीचें भियाचें वातावरण आसा. जर ह्या भियाच्या वातावरणांत आमी जर जेजूक सोदून समाधानान जियोंक शकता जाल्यार तें जावन आसा नीज समाधान. शीस दर्यांत पॉयंट कर येता आसतना वारें वादळ आयलें आनी तांची 2 वयर सकलां जाली आनी ते बोबाट मारूंक लागले. सोमिया आमी बुडता, आमकां बाचाव कर. जेजू तांकां बाचाव करता आनी वारें वादळ थंड करता. मोगाचें आमच्या कश्टाकांता वेळार जर आमी जेजूक उलो मारता, खंडीत जावन जेजू आमचे मागणें आयकता आनी आमकां शांत आनी समाधान दिता. निमाणें जावन आयचो नियाळ आखीर करच्या पयलें आमकां समाधान मेळ्ळें जाय तर आमी कितें करी जाय म्हणून हांव सांगूंक अपेक्षिता. थोड्या वर्सां आदीं वालेन्सिया फिरगजेंत सहाय्यक विगार जावन सेवा दिवन आसतना एका फिरगजेच्या बैल्या फिरगजेंत 2 कुटुंबां मदें एक धाकटुलो समस्या आसलो. हांव धाकटो पाद्राप आसलो, देखून म्हाका धाकटो समस्या परिहार करूंक आपयलें आनी हांव गेलो. थंयसर कितें पळोवचें, 2 कुटुंबां मदें मार्गाक लढाई. मार्ग आसा, मार्गाक चारांडी काडूंक एकलो सोडिना आनी एकल्याक मार्गाक चारांडी ना जाल्यार मार्गार उदक भरता, मारोग पाड जाता. एकलो म्हणटा चारांडी जायचे आनी एकलो म्हणटा चारांडी काडूंक दिना. दोनूय कुटुंबाक सपरेट आपोवन हांव उलयलो आनी समाधान करन ते कोर्टाक वचनासतना पंचायती मुखांत तिरसिया म्हणून तांकां इल्ले समजण दिवन हांव फाटीं आयलो. सांजेर सुमार 8 वरां अशें म्हाका एक कुवेट तावन वॉट्सॅपार ऑडियो कॉल येता आनी म्हणटा, फादर तुमी त्या मार्गाक जर चारांडी कोंडूंक वेसात जाल्यार त्या चारांडेंत मोडी पुरता म्हणा लागलो. वॉट्सॅपार फ्री कॉल आसा न्ही आनी फोन करन तो म्हणा लागलो, जर कोणी त्या मार्गाक चारांडी काडली जाल्यार त्या मार्गांत मोडी पुरता म्हणलो. मोगाचो म्हाका मस्त राग आयलो. म्हज्या जिवितांत म्हाका असलें एक दुरसोणें आयकूंक मेळोंक ना. म्हजें समाधान सकड पयस गेलें. रातीक सारकी न्हीद पडूंक ना. सकाळीं मिस जावन ब्रेकफास्ट करतना एका रितीचें ना समाधान. म्हज्या मोतींत एका रितीचें झगडें. ताणें म्हाका गाळी दिली, ताणें म्हाका जोर केलें, हांवेंय ताका जोर करी जाय. हांवें एक मती भितर स्पीच रेडी केलें. तुमी तशेंच करतात, राग येयल्या वेळार कालें करतात, ताच्या दावांट्यांनी स्ट्रॉंग वर्ड्स वापरन ताका बूश शिकयचें म्हणून आमी कालें करता. मोतींत एक स्पीच तयार करता. म्हज्या मोतींत स्पीच रेडी जावन आसा. आज सांजेर ताका फोन करन ताका दावांट्यान जोर करीचें म्हणून. मोगाचो दनपारां जेवणा वेळार सांजेच्या च्या वेळार च्या पियेतानाय एका रितीचें समाधान म्हजें तें ना. आनी त्या दिसा सांजेर वाड्या जमत आसली आनी हांव वाड्या जमतेक गेलो आनी थंयसर वाड्या जमते वेळार आमची भोगणां वांटूंक आसात. एकली स्त्री म्हणा लागली, म्हाका दुख येयल्याक हांव भोगसाणें दी जाय म्हणून जेजू म्हाका सांगता. थवळ हांवें चिंतलें, जेजू म्हाका आज त्या स्त्रिये मुखांतर सांगता, तुका दुख येयल्याक तूं दुखय नाका, ताका भोगशी.
हांवें चिंतलें ताका फोन करून वचना ताका बक्षिता म्हूण चिंतलें तक्षण म्हाका समाधान मेळ्ळें मोगशानो केदाळा आमी रागार आसाव केदाळा आमी रिवेंज काडूंक पळयताव तो वेळो आमच्या जिवितांत समाधान आसना केदाळा आमी बक्षितावंगी तेदाळा मात्र आमकां खरें समाधान मेळटा देखून मोगशानो तुमच्या जिवितांत जावंक पुरो क्रिस्तांव जावंक पुरो अक्रिस्तांव कोणाय लागीं मनस्ताप आसा जाल्यार बोगसाणें मागा आनी देवाचें बेसांव जावन समाधान तुमी घेया अशें करूंक बाळोक जेजू आमकां हर एकल्या कृपा दिवं दी म्हणून ह्या बलिदाना वेळार मागया आमेन. म्हज्या भावा भयणीनो हे आमचें बलिदान सर्व पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. जेजूच्या आनी आमच्या मोगाळ बापा तुज्या पुताच्या नांवाक आमी मागता तें आमकां खरेपणी मेळटलें म्हूण ताणेंच उदार मोगान आमकां बसयलां तर ताच्या नांवान आमी भेटयता ती देणी दयाळपणी मानून घे म्हूण आमी मागता त्यास तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्पोरा पवित्र बापा सर्व पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय आमी तुका दिन वासूंक फावो ओ खायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो तुजो अनंत शब्द मनीस जालो आनी आमच्या गिन्याच्या किरकोळ दोळ्या मुखार तुज्या महिमेचो प्रकाश फांकलो मनशा रुपान दिसत्या देवाक वळखून आतां ना दिसत्या वस्तूंच्या मोगान पेटोवन वचो आमची काळजां देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गीच्या सर दळबारा सांगाती तुजे महिमेचे कीर्तन आमी निरंतरी गायता. Goodbye.
सर्वेस तू सर्गाने संसार भरला तुझ्या वैभवान गुण सर्गी तुकाचे सर्वेस तोराचे नामे येता ताकाचे गुण सर्गी तुकाचे बापा खरोच तूं पवित्र तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची सर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागताव जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट आनी मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका नव्यान दिन वाचलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पोवची तेच बरी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणे तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें रगत पातकाचें बोगसाणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें हे म्हज्या उगडासाक करात भावार्थ सोगूड परगटुया सुम्या जेजू आमी वंदकाता आनी विकासितले येता तितले पोटी तूं वैभवान येसर आमी तुझे मरण करता बापा जेजूच्या मरणासो आनी पुनर्जिवानपणासो मी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिवीत असो उंडो आनी सर्वणेची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिनमस्ता आनी जेजूची कुडा रगत सिमतेला आमा सुमेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता सर्वेस्परा अखिये पृथ्वीचे विस्तारलेले तुझ्या पवित्र सेवेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवंत बापा पिटल पाव सल्डाना आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या जजाकी वर्गा बराबर तिका प्रतिमोगांत वाडय पुनार जिवानपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भावा भयणीची काकूत कर तांकां आनी तुज्या इश्टागाती मेल्या सुमेस्तांक तुजे परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर आमा सुमेस्ताची दया कर म्हूण आमी मागता वांकवार मरये देवाची मये संगाती भगवंत सुजे दिसोपती भगवंत धर्मदूतां आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखात आमकां वांटो दी तांचे संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू संगता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा सर्व वंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमीन. मुखार भाव भयणीनो आमच्या जिवितांत आशिल्ले कश्ट दूख बेजाराई पयस करून समाधान आमच्या कुटुंबांत रास करूंक समेच्या उतरांनी सर्गीच्या बापाक आतां आमी उलो मारया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें रास आमकां येवं तुजी खुशी सर्गास जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या मोक्षितांव तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार.
सर्वेस्परा सर्वायटांतली आमकां निवार दया करून या जिवितान सवस्त कय आमकां दी. सर्गींचे बाग आनी आमच्या श्रीमंत राजेचो क्रिस्ताचे येणे भरोशान अतिरेक दिलांक आमकां तुज्या उदार काकुळतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आघातांतली वाटय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबर्ताचे दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशे प्रमाणे तिका शांती दिन एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय राजवट चलयताय ससनाच्या ससना. सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सोबे आसो. एकवट असो आनी माय मोग असो गुर्तू जावन एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेडये संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाचे शेडये संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाचे शेडये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. मोगाळ भाव भयणीनो पळया हो जावन आसा जेजू क्रिस्त बाळोक जावन संवसारी येता आसतना शांती समाधान हाडून आयलो. उपरांत मरणा उपरांत जिवान जाल्ल्या उपरांत तेंचो समाधान शिसांक आनी आमकां दिल्लो आज आमच्या काळजांत येता आनी तेंचो शांती समाधान आमकां तो दिता. ह्या शिळयेच्या जेवणाक आपयल्यान आमी सर्व सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर म्हाका फवना तुज्या उतरानूच म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत ससनाच्या जिविताक सांबाळो.
प्रार्थुया. सर्गीच्या बापा, तुझ्या पुताच्या नावाक मान दिवन सगळ्यांनी दिंबी मोडची म्हूण तुवें येवजिले. या तुझ्या मोगाच्या येवजणे पासत हो दिनवासनेचो याज्ञ संभ्रामून जेजूच्या नांवांत आटापलेली तुजी सडवण सगळ्या मनशाक पावय म्हूण आमी मागताव. जेजूचे नांव घेवन ह्या संवसारांत जियोंक आमकां फावो कर आनी मरतना तेंचें नांव विश्वासान उसारूंक सर्गार तुका ससनाक वखाणूंक आमकां पावय म्हूण आमी मागताव. त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. दयेकन बसात. आयचे हे मिसाची भेटवणी केल्ले ह्या जाग जावन आसात फादर क्लिफर्ड पिंटो बोंदेल फिरगजेंत सहाय्यक विगार जावन तशेंच इस्कॉलाचे प्रिंसिपल जावन ते वावर दितात. ह्या देव मंदिरार येवन हे मीस पेटोवन सोर भक्तिकांक आशिर्वाद केल्ले फादर क्लिफर्ड तुमकां देव बरें करूं आनी तुमच्या ह्या जकी जिवितांत सर्व आशिर्वाद देण्या देवतान आमी मागता. ह्या नोवेनाच्या दिसांनी जर तर कोणागे तुमकां मीस दिवंक जाय तर म्हज्या दाव्या कुशेन आसच्या स्टॉलांत तुमी तुमची मिसां दिवयेत. हर एक वर्सा बरी ह्या वर्सा भक्तिकाक जेवण दिवंक आमकां आशा आसली तरी कोविड नियमां पाळोवंक आसचे निमती जेवणाची वेलवरी करूंक असाध्य जालां. पूण आमच्या ह्या पुणशेतांत हर एक दीस सारी सुमार 200 स्वयंसेवक वॉलंटियर्स आसात आनी तांची जेवणाची वेवस्था आमी करता. जर तर कोणाकी वरवीं दिवंक जाय तर आमच्या ह्या देव मंदिराच्या मुखल्यान आसच्या जेजू बाळकाच्या इमाजे कडेन तुमची वरवीं तुमी दवरयेत आमी ती वापरतले. आमच्या स्टॉलांनी कार्मेल किरण बायबल डायरी कन्नडा इंग्लीश आनी कोंकणी भाशेंत आसा. हर एक दिसाची मागणी तशेंच वाचपां त्या बुकांत आसतली तुमी ती वापरयेत. सांगतास नामान बाळक जेजू म्हयनाळें पत्र हाजी वर्गणी तुमी नवीकृत करियेत वा नवी तुमी घेवेत आमच्या स्टॉलांत ती आमी घेता. हांगासर जावची सर उमिसा आनी सर भक्ती कार्यक्रमां कार्मेल किरण यूट्यूब चॅनलांत हर एक दिसा पळोवयेत. त्या देखून तुमी दयकन सबस्क्रायब बटन दांबा आनी हाज्या मुखार जावची सर उमिसा वा भक्ती कार्यक्रमां तुमकां येतल्यो. ह्या सर्व मिसाक आयल्या तुमकां सर्वांक देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच आज शांती खातीर मागचो दीस. फाल्यां विशेश रितीन प्रायवंतांक आनी अस्वस्थ आशिल्ल्यांक पिडेस्तां खातीर मागचो दीस. सकाळींचे 10:30 वरांचे मीस तशेंच सांजेर 6 वरांच्या मिसाचेर आमी प्रत्येक रितीन सर्व अस्वस्थ जाल्ल्यांक आनी पिडेशिडेंत वळवळतल्या खातीर आमी मागतले. त्या देखून जर तर तुमच्या घरांनी कोणी आसा तर तांचो उडास दवरचो. तशेंच जर तर तांकां हांगासर येवंक जाता तर तांकां आमी आपोवन हाडचें आनी जेजू बाळकाचो आशिर्वाद मागचो. आतां सर्व आमी उबी रावया आनी मिसाचो आशिर्वाद घेवया. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालू. वचून येयात. क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे उडोवकार. प्रागाच्या बाळका जेजूचे नोवेन. मनशांच्या भुरग्यां सांगाता राव समजो संतोष म्हणटा सोमी. जेजू मनशाचो इश्ट जावंच येयलो. सर तरांच्या गरजांनी तो मनशाक पावलो. पिडाक गुणकन दैवीक वयस म्हणलें नांव ताका फावो जालें. नेणाऱ्यांक शिकयलो जेजू मेस्त्री म्हूण नांव हाडलो. आतां ताच्या पवित्र बाळपणांत हांव मनशाक तांच्या सर गरजांनी तो पावता. प्रागाचो जेजू बाळक म्हणटा कितलो चड तूं म्हाका मान करताय तितलें चड हांव तुका आशिर्वाद दितां. मोगाचे न्हू एक घडी बन मौन रावया. दोळे आमच्या दांप्या हात आमच्या जोडया. त्या बाळका जेजूच्या पांयां तळा आमी आयल्या. त्या बाळका जेजू कडेन मागोवंक आमी आयल्या. तो बाळक जेजू आमकां म्हणटा
जो कोण मुजे सरशी येता तो रित्या हातांनी पाटी वचोचो ना. त्याच भावार्थान आनी बरोवशान आमी आयल्या. जे कितें आमी मागता तें सगळें आमकां मेळटा म्हणल्यार त्याच पातयेन आनी बरोवशान म्हज्या मोगाच्या भाव आनी भयणी आमी हांगा आयल्या. जेजू मुखार आमी सर पडून ताचे लागीं मागोवन आसा. खंडीत जावन आमकां तो दिता. सर आमची मागणी त्या सावा ताच्या पांया तळ आमी समर्पण दिवया. मागीर आमच्या कुटुंबा पासत आमच्या कुटुंबांत शांती समाधान ना जावंक पुरो. आमच्या कुटुंबांत जे कितें कश्ट आसा दूख आसा समस्या आसात जे कितें आमच्या कुटुंबांत दोसता ते सगळे ह्या घडये त्या बाळका जेजूक आमी समर्पण दिवया. आमच्याच पासत आमी मागया. आमकां राग आसा जावंक पुरो द्वेश आसा जावंक पुरो. 10 वर्सां 20 वर्सां 25 वर्सां जावन आमी जायते कडेन उलयनासतना रावल्यात जावंक पुरो. आमच्या कुटुंबांत एकामेका मोगान आमी जियोंक सुकल्या जावंक पुरो. शांती समाधानाचे ते कुटाम करूंक आमी सुकल्या जावंक पुरो. आमच्या वाड्यांत जावं दी आमच्या सेस समारिया जावं दी आमी शांती समाधानाचे ते जिवीत रुता करूंक आमी सुकल्या जावंक पुरो. म्हज्या मोगाच्या भावान भयणीनो आस्तावन आमी ते शांतेचे समाधानाचे जिवीत आमी रुता करया. आमचे थंय आसचे ते अहंकार जावं दी द्वेश जावं दी राग जावं दी ते सगळे आमी पयस करया. कित्याक ते समाधान दिवंक शकना शांती दिवंक शकना. आमचे जिवीत पिड्डार करता. त्या देखून म्हज्या मोगाच्या भावान भयणीनो जेजू शांतीचो दातार मोगाचो दातार तो आमकां शांतीन जियोंक आपयता समाधानान जियोंक आपयता. शांतीची दूत आमी जावया मोगान आमी जियेवया. तोच जेजू बाळूक जेजू आमकां आदार दिवन दी कृपा दिवन दी म्हूण आमी मागया. मागया जायती आमची भावना पिडेंत वळवळून आसा जावंक पुरो. नाना रितीचे पिडेंत ती आसा जावंक पुरो. कॅन्सर पिडा जावं दी डिप्रेशन जावं दी मोतीची पिडा जावं दी आनी हेर खंयची पिडा ती जावं दी त्या सगळ्या आमच्या भाव भयणीक त्याच बाळका जेजूच्या पांया तळ आमी समर्पण दिवया. तोच बाळूक जेजू आमकां सगळ्यांक आपूण गूण करून दी. जे कितें आमचे थंय उणेपण आसा तें सकट तो भरती करून दी ताच्या आशिर्वादांनी म्हूण आमी मागया. आमी सकट अस्कत मनशां तोच बाळूक जेजू आमकां कृपेन भरूंक शकता. आमचें जिवीत नंदन करूंक शकता. आमचें जिवीत नवें रूप दिवंक तो शकता. पळयात त्याच बाळका जेजून जायत्यांक आशिर्वादांनी भरलें जायत्यांक ताणें गूण केलें जायत्यांक बरें जिवीत रुपीत करूंक ताणें आदार दिलो. त्याच रितीन म्हज्या मोगाच्या भावान भयणीनो आज म्हाका आनी तुमकां बाळूक जेजू शांती समाधानाचें जिवीत जियोंक आपोवणी दिता. आमकां तो आशिर्वादांनी भरूंक शकता. ताचे लागीं आमी मागया उक्त्यान मागया. लजेवचें नाका. तोच आमचो दातार तोच आमचो बळवंत हातेर ताचे लागीं आमी मागया. परगांवांत वावर करनासच्या सर आमच्या भाव भयणी पासून आमी मागया. कुटुंबा पासून ती दीस रात कश्ट काडनासा जावंक पुरो वावंट करनासा जावंक पुरो. तांच्या कुटुंबा पासून तांच्या भुरग्यां पासून तांचे कुटाम एक बऱ्या रितीक बांदून हाडच्या खातीर तांचे पासून आमी मागया. आमच्या भुरग्यां पासून आमी मागया. सर आमची वैयक्तीक मागणी त्याच बाळका जेजूच्या पांया तळ आमी समर्पण दिवया. सांगात आमी म्हणया ए भाग्यवन जेजू बाळका तुजी सर पदव्याच्या पितरान उगडापी केल्ली आसता आनी तुजो हात बेसांव दिवंक उखललो आसता. तुका पातळीन उलो मारतल्या सगळ्यांक दयेन आयक आनी तुज्या बेसांवांनी भर. आमेन. आमच्या बापा सर्गेंच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें रास आमकां येवं तुजी खुशी सरगार जाता तशें संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो त्रास आजून कांदी नेमी आमचे चुकलेल्या आमकां शिता
आनी देव सोपूत मनीस जालो नमान मरिये कृपेन भरल्ले सोमी तुजे संगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचें जेजो भगवती मरिये जावची माय आमो प्याका तेना दिक्क राता आमच्या मरणाच्या वेळी आनी देव सोपूत मनीस जालो आमच्या मदेची नमान मरिये कृपेन भरल्ले सोमी तुजे संगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचें जेजो भगवती मरिये जावची माय आमो प्याका तेना दिक्क राता आमच्या मरणाच्या वेळी आनी देव सोपूत मनीस जालो नमान मरिये कृपेन भरल्ले सोमी तुजे संगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचें जेजो आनी देव सोपूत मनीस जालो महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जेजू बाळका आमचेर बेसावंक घाल आनी आयक आमचें मागणें महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जेजू बाळका आमचेर बेसावंक घाल आनी आयक आमचें मागणें महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जेजू बाळका आमचेर बेसावंक घाल आनी आयक आमचें मागणें जेजू बाळकाक मागणें हे आजापांच्या जेजू बाळका आमच्या बेजार काळजाचेर एक आकुलतीची दिश्ट घाल म्हूण तुजे मुखार सर पडून आमी मागता तुजे इतले बिरमोतीन भरल्ले मोवाळ काळीज आमची मागणी स्वीकारसून दी आनी इतल्या त्रेगान मागची कृपा आमकां दिवं दी काड आमचे वयले सर कश्ट आनी निरासपण तुजी कुमोक आनी बुजावण आमकां धाड बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगाता आमी तुका वर्णुच्याक सदां सर्वदा आमेन एक घडीभर मौन रावया बाळका जेजून आमच्या कुटुंबांत जावं दी आमच्या वैयक्तीक जिवितांत जावं दी जायत्या आशिर्वादांनी ताणें भरल्यात जायत्या आशिर्वादांनी ताणें आमकां नेटयलां जें कितें आमकां गरजेचें तें सक्कड ताणें आमकां फोव केलां सक्कड उपकारा खातीर बाळका जेजूक काळजान तावन आमी अर्घां दिवया उपकारी काळजान सांगात आमी म्हणुया ए बो उदार बाळूक जेजू तुजे मुखार आमी सरपडताव तुवें आमकां दया केल्या हे देवडा उपकारा खातीर आमची अर्गां भेटोवंक आमी आयल्याव तुज्यो काकुळती आमी वर्णितल्याव तूं जावन आसाय आमचो देव रचणार आनी सांबाळणार आमची सगळी पातळी तुजेर आमी दवरताव तुज्या आजापांच्या इमाजी मारिफात तुजी भक्त सगळ्यान विस्तारून दी सर क्रिस्तांव तुज्या बाळपणाक मान दिवं दीत आनी तुजी कळनातली दैवीक मजत जोडून दीत सस्तुती आनी महिमा जावं तुका बाळका जेजू आमेन आशिर्वाद सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो दबाजीक आशिर्वादाक तुमची तकली बागया स्वामी जेजू क्रिस्त तुमचे सोवे रावो आनी तुमचे संरक्षण करो तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळो तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट व्हरो तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखो तुमचे वयर तो रावो आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं जो बापा आनी पवित्र आत्म्या समेत जियेता आनी रास करता सासनाच्या सासना Gesù parca namatuka तुझे बिने सुसा नाकोनाका जिये वाटेरांचो आसो नाका वरून काय आमकां सुका सुका तूं आमचो राय जेजू तूं आमकां जाय तूं आमचो राखण तूं सावस्कार उबेवून कर जेजू हे तूं करताय सुवातेक आमी दिवच्या गावाय तूं
Tuam surai Jesu, Tuam transai, Tuam surakno, Tu sawastai, Murdewan ke Jesu, Itu berkai, Suarti kami, Insyagerai. Ugar putra suwe, Angkar mulia Shrimati, Angkar. Bagian kursi kurve